नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयचे टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. दर दिसा बोटींतल्यान 50,000 गोंयकार हुबतात न्हय. दुसरे पावड्यार वॉटर मेट्रो प्रकल्प हातात घेवपाचे सांगले केंद्रीय मंत्री सोनेवालान. गोंयांत वॉटर मेट्रो येरादारी बेगीन सुरू सांगता मुख्यमंत्री. शुक्राराक सावड्डेच्या आंबेउदक आनी गुड्डेमाळ जंक्शनाचेर 2 अपघात. आंबेउदक रस्त्याचेर अपघात, बुलेट चलोवपी गंभीर जखमी जाल्यार गुड्डेमाळ पर्यटकाक किरकोळ दुखापत. बस्तोड्या बोविस्ता वाड्यार सेंट एंथनी कॉपेला लागसार एका भाड्याक रूमाक लागलो उजो. घरातले सामान लासून सुमार 2 लाखांचे जाले लुकसाण. जीएसएच्या शिष्टमंडळान मंत्री सोनेवालाची घेतली भेट. आदलो अध्यक्ष डिक्सन वाझ हांच्या फुडारपणाखाला सिमेन्साच्या प्रश्नासंबंधी मंत्र्याक सादर केली 2 निवेदनां. वेर्णा पुलिसांनी सांकवाळ जुवारीनगर वाठारात घातली धाड. 1,36,000 गांजो केलो जप्त. झारखंडच्या दादल्याक केली अटक. आनी गोंयांत फुडले 6 दीस पडटलो घोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान 6 दीस जारी केलो येल्लो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. गोंय सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियेच्या शिष्टमंडळान पणजेत केंद्रीय जहाज येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांची भेट घेवन तारवट्याचो म्हत्वाचे प्रश्न मांडले. अध्यक्ष जोसेफ फर्नांडीस, सचिव मायकल बेनी डाकोस्ता आनी आदलो अध्यक्ष डिक्सन वाझ हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान मंत्र्याक 2 निवेदनां सादर केली. तातूंत जाणट्या तरणाट्यांक पेन्शन येवजण संबंधी आनी दुसरी क्रूज बोटीचेर काम करपाच्या पगारांतल्यान $15 कापतात ताचो फायदो कितें जाता ह्या संबंधी सविस्तर प्रश्न मांडले. ह्या वेळार मंत्री दिगंबर कामत, ॲडव्होकेट नरेन सावयकरूय हजर आशिल्ले. इंडियन शिपिंग मिनिस्टर सोनोवालजीक मेळ्ळे गोंयांत एक स्कीम काडल्या जी वेलफेअर फंडान जे स्किमीन सीफेरर्स हू आर 60 years आनी 75 अप टील ही कट ऑफ डेट आहा हे वन टाइम लमसम पेन्शन स्किमीक आमगेलो डिमांड आहा जाय तर तारोडी नॉट ओनली इन गोवा ऑल ओवर इंडिया वाय ओनली कट ऑफ डेट 75 years. आमी ती रिक्वेस्ट केला मिनिस्टराक सांगला की हे तारोडी जे 75 अबाव आहा तेणे जायते त्याग केले जायते वर्सां बोटीन काम केलें 75, 76, 78 all seafarers were above 70 also and also the widows if तांकां लागू जावपाक जाय. जे आतांचे क्रूज लायन जे भुरगे $15 काट करता तेंचे थ्रू द सॅलरी एवरी मंथ and the money is being given to the welfare fund DG shipping पूण तांचो तांकां बेनिफिट कितलो मेळटा ते तांकां जाणा जावपाक जाय. and he gave a patient hearing and we discussed and he said he will work on it and if required we will sit across and discuss the issue in Delhi. वेर्णा पुलिशेन गुळे वखदाआड कारवाय करीत झारखंडाच्या एकल्या दादल्याक अटक केल्या. 25 जूनाक राती उसरा सांकवाळच्या जुवारीनगर पुलिसांनी धाड घालून 1 किलो 362 ग्राम गांजो जप्त केलो. जप्त केल्ल्या गांजाचे मोल 1,36,000 आसात. या प्रकरणात पुलिसांनी झारखंडाच्या दादल्याक अटक केल्या. तशेंच प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत 1 जून ते 26 जून मेरेन 0.75 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या वर्सा पावसाचे प्रमाण 47.2% उणें आसा. 27 जून ते 2 जुलय मेरेन गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून फुडले 6 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट उक्तायला. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय असो सल्लो दिला.
सांगे महालातल्या कश्टीमळ ते तारीपांटो वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक झाडां वाडल्यात. हाका लागून ह्या रस्त्यान यो वच करपी वाहन चालक तशेंच नागरिकांक त्रास जाता. सुमार अर्ध्या रस्त्याचेर झुडपां पातळिल्ल्यान हो वाठार धोक्याचो थारला. देखून संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग हो रस्तो नितळ करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तारीपंटो तो कश्टीमळ हो जो मेन रोड जो आसा जो काली कनेक्ट जाता सांगेच्यान काल्या, हे रोडाचेर रोड सायड जी झाडां जी आसा ही इतली वाडल्या की जेन्ना स्कुलाची बस वयता नाल्यार कदंबा वयता तेन्ना जी भुरगीं जी बसीचेर बसता तेंका अक्षरशः ती गाडी ज्यो आसा डॅमेज जाता, भुरग्यांची झाडां जी आसा आपटता. आनी आमी हे संबंधी वर्सां दर वर्सा आमी आवाज उठयता, लोक जे आसा आवाज उठयता, पूण कोणूच तेजी एक्शन घेयना. आतां ही एरिया जी आसा ही कुकी पंचायती जुरिडिक्शन पडटा आनी रोड जो आसा PWDचो, म्हणटकीर झाडां जी आसा कोण तरी खंय तरी कट करपाची गरज आसा. तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयता हे आठवडो जालो आतां, ते सगळे आख्खे रस्त्यार येयला. आनी हो टर्न जो मार्कूस फार्म जे आसा, मार्कूस फार्मा कडेन टर्न जे आसा इतली डेंजरस आसा की गेल्या त्या वर्सा हांगसर कदंबा बसीचो एक्सिडंट जाल्लो. मुखार मागीर आनीक टर्न आसा, सगळी टर्न जे आसा ते सगळी टर्नाचे एक्सिडंट हे जाताच. आनी झाडां जी आसा इतली सगळी रस्त्यार येयल्या सगळी, आनी कोणूच म्हणटा एक्शन घेयना. म्हाका दिसता जो पर्यंत ह्या जाग्यार एक्सिडंट जायना तो पर्यंत सरकारी यंत्रणा जी आसा जागी जायना काय म्हणून हांव आमची सरकाराक इतले रिक्वेस्ट करता की तुमी हो रोड जो आसा, हो मेन PWDचो रोड, हो कालेचो सांगे कश्टी काले हो मेन रोड, कालेच्यान कश्टीमळ म्हणल्यार रोड जो आसा काले पंचायतीन रोड वायडनींग केला, बरे भशेन झाडां बीन सगळी मारून सगळी निवळ करून दवरले आसा. पूण उगे पंचायतीचें जें ज्युरिडिक्शन आसा, हे ज्युरिडिक्शनाचेर हांगा कोणूच कांयच लक्ष दिना. पावसा कोण निवळ करना, नंतर गिमा कोण निवळ करना, कोणाच हे झाड जे आसा कोणाक कांय क्लीन करपाची पडोनच ना. आनी तेका लागून हे सायडीच्यान जे लोक जे गाडी घेवन वयता अक्षरशः तेगे जीव जो आसा मुठी घेवन हे सायडीच्यान वचपा पडटा. कित्याक ह्या तुमी पळयता हांगसर जर कदंबा हे सायडीच्यान व्हडली कदंबा वयता, कदंबा जर अशें येता हांगसर सायडीन घेवपाक जागा ना. जेन्ना व्हडली गाडी येता, ट्रक येता, उरले आनी गाडी येता तेन्ना सायडीन घेवपाक हांगसर जागोच ना. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की रोड सायडीक झाडां जी वाडल्या, बुशीज जे आसा ही सगळी जाता तितली बेगीन ही सगळी क्लीन करची. जो तुमी एक्सिडंट जावन कोणाचो हांगसर जीव वयतलो हेजो वाट न पळयता जाता तितली बेगीन क्लीन करची, इतलें हांव रिक्वेस्ट करता. देशभरात घडोवन हाडिल्ली नशामुक्त भारत मोहिमेक दिवचल वाठारांत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ड्रग्स व्यसन विरोधी आणि बेकायदेशीर तस्करी विरोधात दिसा निमतान दिवचल पोलिसांनी जागृताय निर्माण करपा खातीर बायक रॅलीचें आयोजन केलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 5वो ध्वज दाखोवन रॅलीची सुरवात केली. ह्या वेळार नशामुक्त भारत घडोवपाक हे फक्त सरकाराचें कर्तव्य न्हय तर पालकांचीय तितलीच जापसालदारकी आसा अशें सांगत तरणाटे ड्रग्सांच्या जाळ्यांत सांपडचे न्हय हे खातीर सगळ्यांनी एकवटीत यत्न करचे अशें आवाहन PI विजय राणे हांणी केलें. पळयात. तरफ से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये जो डे इसके निमित्त जो रैली मनाई जा रहा है उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ. मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बिचौली पुलिस स्टेशन के पूरे PI और उनके सभी स्टाफ को. दिस इज अवेयरनेस क्रिएटिंग फॉर द अबाउट द ड्रग्स. नशा मुक्त भारत ये संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है वही नशा मुक्त भारत करने के लिए, नशा मुक्त गोवा करने के लिए हम हमेशा के लिए अग्रसर रहेंगे. मैंने सभी इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. और हमेशा के लिए सरकार नशा मुक्त गोवा रखने के लिए कोशिश रखती है. सभी फैमिली मेम्बर्स है, सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस नशा से मुक्त रखने के लिए मैंने उसका अवेयरनेस और इस तरह के रैली और बाकी सब में पार्टिसिपेट होना जरूरी है. फिर एक बार मैं उनको काँग्रेचुलेट. आज 26 जून जो इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज अँड इलिसिट ट्रॅफिकिंग हो मनयलो वता जगभर. आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हणजे आयचे जे आमचे तरणाटे आसा जे हे अंमली पदार्थ जे व्यसनां हे पयलीं जेन्ना एक मनोरंजन म्हणून त्या भागा कडेन ते वळतात भुरगे आनी मागीर तेचे
परिवर्तन जाता एक व्यसन म्हणून, हातून ह्या भुरग्याचे अख्खे लायफ उद्ध्वस्त जाता. ह्या त्याच्या भुरग्याच्या करियरा पुरती मर्यादित नसताना अख्खी पूर्ण फॅमिली उद्ध्वस्त जाता. आज आम्ही हे जे काम नशामुक्त भारत, अंमली पदार्थ हे सगळं विरोध आम्ही फक्त पुलिसापुरती किंवा सरकारी यंत्रणा हेच आम्ही काम करतले अशें ना. समाजाचें काम आहा की बाबा खंयचो भुरगो जर अशा खंयच्या तरी ह्याच्या एका जर गरफटलेलो आसा तर ताका योग्य ते मार्गदर्शन दिवचें, तेचें रिहॅबिलिटेशन करचें, हें आमचें समाजाचें कर्तव्य आहा. प्रत्येक पालकान आपल्या भुरग्या कडेन वेवस्थीत उलोवपाक जाय आनी तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते जाणून घेवपाक जाय. आनी जर कोण जर असो भुरगो जर रॉंग एका व्यसनाक जर भरकटलेलो आसा जाल्यार तेचें योग्य ते मार्ग रिहॅबिलिटेशन जावपाक जाय परत. आनी हे जे आमी जे आयज जे संकल्पना करता की देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी हेंचे आमी हात बळकट करचे की आमी आयज एक प्लेस घेवपाक जाय की हे जे व्यसन आहा ह्या व्यसन मुक्त भारत आणि नशामुक्त भारत ह्या एका सगळ्या संकल्पनेक आमी आमचें योगदान दिवपाक जाय, सगळ्यांनी योगदान दिवपाक जाय. वास्कोच्या न्यू वाड्यार एका घराचेर अचकीत रातच्या वेळार पाखे कोसळ्ळे, ताका लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जालो. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, तरी घराचें लुकसाण जालें. मजगतीं वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी घडणूक थळार भेट दिवन कुटुंबा कडेन चवकशी केली आनी घर दुरुस्त करपाक शक्य तितली मजत मेळटली अशें आश्वासन दिल्या. हे घडणुकेक लागून परत एक फावट वाठारांतल्या पोरण्या घराचे सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते पुसून कोलॅप्स जाली. आज आमी न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले, थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना, ते देवाचें बरें मागपाचें आमी. पुढून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाळणी केल्या. ताजो एस्टिमेट जातलो. आमी CMI कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की CM रिलीफ फंडांसून तांकां दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रोल परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, जें दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळीं आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच थंय पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक. कित्याक आमी आमचो वास्को भितर खुबशे लोक जे आसा जे मिडल क्लास आसा तांचे कडेन झूक करून उबारप शक्य जायना. सो खंय तरी सरकाराचो हातभार लावन तांचें घर परत उबारप आनी तांची गृहस्थी जी नॉर्मल आसा ती परत नॉर्मल लायनीर हाडप हो आमचो प्रयत्न आसा. पळयता आमी गव्हर्मेंट उलोवन फॉर्म बीन भरून पळयता कितें जाता तें करता म्हणटा. केन्ना डॅमेज जाले ते रातचे 12:30 सुमार अकस्मात कोलॅप्स जाले. अकस्मात सगळे न्हिदलेले मरे, सगळे धडाम करून आपण पडला ते. एक राती घर कोसळ्ळें. ऑटोमॅटीक न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंचे घर कोसळ्ळें. कांय कोणाची जिवीतहानी अशी कांय जावंक ना, एक बरी गोष्ट. आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आतां सकाळी येवन घराची सर्वे बीन केलेली आहा. सगळे पयल्या विथ तलाटी आनी ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा. आनी बेगीच्या बेगीन तांकां आसला कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता, म्हणजे हेल्प कितें आहा तें बेगीन बीन पुरवता. आमी पावस ना म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की बेगीन पावस येवचो. आनी जेन्ना पावस येयलो, आयज म्हाका दिसता 3 दीस जाले ते आसा. आयज रातचे खंय तरी 12 सुमार आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगलें की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ल्या कारणान तो जो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो. आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली. कित्याक दिसाची सगळी भायरूच आसता हांगासर. दिसाचें समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीस जावंक शकतालें, कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें. सो पयलीं म्हणल्यार देवाची कृपा कितें जावंक ना. आनी तशेंच आतां आमदाराक कॉन्टॅक्ट केले. आमदारान इमिजिएटली मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. तलाटीक धाडून तेंची इन्स्पेक्शनूय केलां आतां. आनी तांकां सांजचे 4 म्हटल्यार कितें तरी इमिजिएट रिलीफ आमदारान सांगलां की आपूण स्वता मामलेदारा कडेन उलयतलो. तेच्या भायर CM रिलीफ फंडाचे अंडर तांकां थोडो फार कितें हेल्प करूंक शकता पळय तें त्यांनी करता म्हणून सांगलां. आनी तेंची परत तेंची जी घरग्रस्ती सारकी चलची, नॉर्मल म्हणटा तशें जावची, हेचे प्रयत्न आमी सगळे मेळोन करतले. अंदू वर्सा मे म्हयन्यात सुमार 242 रस्ते अपघातांची नोंद जाल्या. ह्या भिरांकूळ रस्ते अपघातात वट्ट 22 जाणांक मरण आयिल्ल्या अशें कळटा. उत्तर गोंयांत जाल्ल्या अपघातात 11 जाल्यार दक्षिण गोंयांत वट्ट 7 जाणांक अपघातात मरण आयलें.
कांय दिसा पयलीं सिरसय आशिल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याची बातमी गोमंतकान केल्ली। तळ्याची अवतिकाय जावन उदक बुरशें जाल्लें। कितलेशेच फावटी संबंधीत यंत्रणेन कागाळ करून लेगीत तळ्याचें कांयच काम जालें ना। कांय दिसाचेर चवथ पावल्या आनी तळ्याचे नितळसाणीचें काम जावपाची अत्यंत गरज आसा। देखून थिवीचे जिल्हा पंचायत वांगडी निलेश कांबळी तशेंच थळाव्यांनी हें काम हातांत घेतलां। पयलीं म्हणजे सगळ्यांकून पयलो हांव थँक्स तुमकां म्हणटा की ही जी पेंडींग जे काम आसलें हे तुजेच म्हणजे एक्चुअली तुवें रिपोर्ट केल्लो पयलो हो की हांगा हे तळे अशें आसा। आमी खूब वर्सां जालीं हांगासून सांगितलें आहा, गव्हर्मेंटाकूय सांगता, सगळ्यांक लोकल बॉडीक आमचे सांगताले की बाबा हे तळे मातशें साफ करून घेवया। कित्याक हांगा 70-80 गणपती आमचे एवरी इयर हांगा बुडयता आनी दिसांनी वर्सान 10 गणपती वाडटा। सगळे हांगा हाडून बुडोवप, भितर कोवच्यो आनी कितें माती वगैरे सगळें आसलें भितर, तुमकां खबर आसा सगळें आसलें तें। स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमच्या महिला मंडळाक, जी महिला मंडळ म्हाज्या फाटीक लागली आनी येवन म्हाका म्हणटाले आमकां तळे ह्या फावटी साफ करूंक जाय। जी हांव चिंततालो, म्हाका तांचो सपोर्ट गावलो की बाबा हे करया आमी म्हणून। सो त्या प्रमाणे आमी हे तळे साफ करपाक स्टार्ट केले। सेकंड थिंग सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुका तळे जे आहा न्ही, आमी ते एनओसी कम्युनिटी कडून घेतले। कम्युनिटी म्हाका विदीन एक लेटर तेंच्यांनी समजून म्हाका एनओसी दिली की बाबा हे तळे तुमी जाय तशें साफ करून घेयात। कित्याक तांकांय कळटा की बाबा हे गणपती विसर्जन हांगा करता। आनी त्या कारणाक लागून हांव तांकां कम्युनिटी एटर्नी प्रेसिडेंट हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा सगळे कम्युनिटी। सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम चालू केल्लें आसा आनी हांव होपफुली मागता की बरेंतले बरें हितून साफ जावन तळे आमकां मेळचे। आनी तशेंच हांव लोकां कडेन आमच्या सिटीच्या लोकां कडेन सांगता की चलता वयता येता हांगासून कचरो मात हितून उडोवं नाका, हे आमी मातशें साफ दवरया। आतां पळयताले हांगा तळेचे साफ करता, हे तळे साफ करपा खातीर आमी 2 वर्सां पयलीं अशेंच एक टेंडर काडलेलो आनी तळे साफ करपाक आमी प्रयत्न करताले। त्या वेळार आमकां कोणी तरी खूब जाणां अश्यो आडमेळी हाडल्यो आनी ते तळे साफ करपाचे वेळार ते उरले आनी तरी आमी साफ केल्लेच ते। पूण हे तळे आतां जे आसा ते वर्सांनी वर्सां तळे हांगासर आसा, म्हणजे गांवचे सगळे गणपती हांगा बुडयतात, ते सगळे ते गणपती हांगा जाता। आनी हे तळे इतले तेन्ना ब्युटिफूल म्हणजे इतले सुंदर आसले। ह्या तळ्यान ल्हान आमी आमच्या ल्हानपणान हांगा न्हाताले बी, इतले तळे नितळ आसले। पूण आतां अशें जालां की ह्या तळ्याक कोणी एक तर उदक भरून रावल्या कारणान जावं हे सायडीक जी शॉपां बी आसात, ती शॉपांनी घाण उडयल्या कारणान सगळे हांगा तळे आतां हे हळशीक जाल्ले आसा। हांव आयज आमचे शिवसेना झेडपी मेंबर जे आसा निलेश कांबळे हाका धन्यवाद दिता आनी तेचें अभिनंदन करता की तेणें इतली इनिशिएटीव घेवन आतां हे तळे साफ करपाक प्रयत्न करता। नुवें प्रकल्प सर्वेक्षण वादात एक नवो मोडण आयला। समाज वावुरपी फिडल परेरा हांणी कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळा वांगडा एसडीपीओ सिद्धांत शिरोडकराक मेळून नुवें सरपंच फ्रेडा डिसाचेर दाखल केल्ले कागाळीचेर बेगोबेग एफआयआर नोंद करपाची मागणी केली। पेरेरा आड पयलींच केस नोंद जाल्या उपरांत सरपंचाचेर आजून कारवाय कित्याक जावंक ना असोय प्रश्न शिष्टमंडळान मांडला। पुलीस चौकशी पुराय जातकच योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन एसडीपीओन दिल्या। अटॅक केलो आमचे पुलीस बाय फिडलाचेर। आमी 2 दीस पयलीं पुलिशेक सांगलें गिवींग यू 2 days आनी ते सांगलें 2 दीस दिता तुका आमी वी वॉन्ट एक्शन अगेन्स्ट द सरपंच फॉर डुईंग वॉट शी डन रॉंग। सो आयज आमी एक्चुअली येयलेले एसपी मेळपाक, सरपंच जस्टीस दिवपाक। आय स्टँड कनेक्टेड टू फिडॉल। वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर हेल्प एसपी साहेब, आमी तुका हेल्प मागनाय, वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस and justice for Goa and for Goan. So you have to give us justice. कित्याक तुका justice मागता हांव? First and foremost, हे जे जाला, a public servant is attacking a fellow activist or a common man. Right? Tomorrow, anybody can get attacked by so and so elected representative. आमची भिरांत आहा, कित्याक आमी झगडटाय, आमगे आवाज बंद करपाक जायना तुमकां। दुसरे elected representative, they are public servants. You all should do your public job and do it in the right way. What way? If you all want to do an inspection, you करपाक जाय the inspection. तुम्ही करपाक जाय by informing the locals जे हाटे उबी आहाय हिंगा, तांकां सांगले सारकाय सांगाय। तुम्ही सांगनासतना तुम्ही मुखार सरताय आनी मागीर तुम्ही एलिगेशन घालताय that they are stopping you from your work. I was not present over there, but the marks, the wound, जे घाव जालाय फिडॉलाचेर ते आमची स्पॉट आहे। तेजेर म्हाका कळटा की हे सरपंच आहा ती नुवें गोष्टीची ते रॉंग केलो आहा। PI was okay with what I bought the complaint and म्हणपाक लागलो, बट मुगे कितें क्वेश्चन PI म्हणटा आपण कोतलो गिव मी टायम म्हणटा टायम कित्याक जावो एक गजाल। दुसरी कितें जेन्ना तेणे कंप्लेन केलें रोखडें रजिस्टर जालें, आतां टायम कित्याक जावो? FIR रजिस्टर करता बारको
एनसी रिजन आसपा जाय एनसी दिवपाक. तिसरी गजाल आतां एसपी सांगून गेला बिकॉज आय ट्राय टू हेल्प यू. Don't worry, but I want to take a legal opinion. At legal opinion ani to kiti ha when everything is projected. How SP ko inchar solita. Kindly help me for telling you. I mean to register an FIR because how to kotte kota. I should not be asking you, but I'm telling you what in a manner that help me to get the FIR registered because it's clearly mentioned. तो मोठा witness is witness who was present there. They are the house owners when this thing was going on. SP mag सांगता, give me time, I will make a point. I'm thankful to you because पहिले बी म्हाका SP जायत हेल्प केले बडा. जायते हेल्प केले आणि ताका लागून मागीर पुलिसां लागून CM लागून हांव कोलवाले उमिंगेन येयले. आतां बी मातशें हेल्प कराय आनी जात जाल्यार आतां उमिंगेन येवपाक जाल्यार रेडी हा रे हांव बट हेल्प कराय लिगली. And people of Goa, we are at crossroads today. If we don't rise now, if we don't rise by 2027, our generations will curse us. Our future is doomed. We have to rise in unison against this wholesale sale of Goa to the highest bidder. I'm warning you that this place of ours, a peaceful place, a serene, beautiful green place, is being sold out to the highest bidders in this country. You know, Delhi is a gas chamber. And people from north consider this as heaven. And we are about to lose this. शेळपे हांगासरलो 100 MLD साळावळे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जूनाक पुरायपणान बंद दवरतले. हाका लागून 30 जूनाक दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत जातली. हातूंत सावड्ड्या, केप्यां, कुटकळी, कुट्टरे, मडगांव, फातोर्डा, शिरोडा, नुवे, कुठ्ठाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव ह्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशें कळटा. जाल्यार 160 MLD साळावळे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प सदचे भशेन चालू उरतलो अशी माहिती संबंदीत खात्यान दिल्या. बस्तोड्या बेविस्ता वाडो वाठारांतल्या सेंट एंथनी कॉपेला लागसर एका भाड्याच्या रुमाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान रुमांतले सगळे सामान लासून गोबोर जाला. सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे भाड्याक रावप्यांनी सांगले. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. साल का पैसा था बस बन गया और मेरा अलग था, लड़का का अलग था, वो भी जल गया. आणि पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि ID प्रूफ सब जल गया. क्या क्या था और घर में सामान वगैरह? सामान कुछ भी नहीं रहा, सब जल गया. कैसे आग लगी मालूम है? नहीं, कैसे लगी वो हमारे को मालूम नहीं है. अभी क्या हो गया, वो सर्किट हो गया, क्या आग लग गया पता नहीं. सिलेंडर तो फटा नहीं, सिलेंडर तो अच्छा है. मिशन सामान वो था, वो तो मिल गया, लेकिन वो डायमंड था वो तो नहीं मिला. अभी क्या होगा, जल गया. पैसा कुछ वो पैसा सब जल गया. वो पैसा जो था वो सब जल गया. कुछ को देने का था, वो लाया था, वो भी जल गया. बच्चे का किताब, बुक आणि डायरी, स्कूल का वो कपड़े, पेन, आधार कार्ड
आणि बर्थ सर्टिफिकेट सब जल गए, सब डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट जल गए। कितना लॉस हुआ आपको अभी? हो गया होगा 2-2.5 लाख का लॉस हो गया। कुछ भी नहीं बचा अभी अंदर? अभी कुछ भी नहीं बचा, कपड़ा भी नहीं बचा, कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट भी कुछ भी बचा नहीं। बच्चा लोग का स्कूल का यूनिफॉर्म जल गया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जल गया, डॉक्यूमेंट जल गए और पैसा 1 साल का पैसा जमा बन गया, कुछ भी नहीं बचा। आप कहाँ जाते हो काम को? नीचे काम पे जाते, घर पे काम करते हैं। और बच्चे लोग स्कूल में गया था, उधर से मालिक ने फोन किया था, हम लोग इधर से आया तो कितने पैसा अरे वो लोग की सोना का लपेटा वो बातें बच गया और सब और चांदी का पाउच था वो भी जल गया और बेटी का हाथ का चांदी का ब्रेसलेट वो भी जल गया। पहिले धुवर येवंक लागले, धुवर येता म्हणून आमचे ड्रायव्हर आसले थंयसर, पूण ते धुवर येताना आमकां सांगलें, आमकां सांगलें पळय जाल्यार हांवें पयलीं येयलो आनी हे दाराचे लॉक कापले, ती नासतात न्हू, कापले, ती इस्कॉलाक वयता भुरगीं, ती हांगा कोणूच नासता, आमी ते धुवर येता म्हणून पयलें तेंच्यानी सांगलें म्हाका, हांवें ते येयलो आनी हे पयलीं हे कापले न्हू लॉक तेंचे आनी हे जनेल उगडलें, पळय जाल्यार खूब धुवर येवंक लागलो आनी आमी आमचे वॉटर पंप स्टार्ट केलो बांयचो आनी थंयसून पत्र उखल्लो आनी मारले तरी थाराना आलो। मागीर फायर ब्रिगेड तांकां फोन केलो, फायर ब्रिगेड ते येयले, तेंच्यांनी येवन मागीर हें कंप्लीट पालयलें आनी मागीर आमी हांकां फोन केलो चालू जालो, हेंचो फोन लागना आलो खूब वगत, मागीर लागलो आनी मागीर ताका सांगलें हे जावं उजो जाला, मागीर येयलो हांव बेगीन सगळें येयली आनी तेंचे ते पुराय सगळें जेवण कांय दवरूंक ना आनी तेंचे पयशे आसले भितर। टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह। सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते